प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21-22 वोड 34 ते 36 पर्यंत 34 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तुम्ही तुमची चोत्राय दवरात, बेबदिकाय करून आणि ह्या जिविताचे हुस्के काढून तुमची काळजां जोड जातीत आणि तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीचेर असलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या घडण्या मदल्यान सुरक्षीतपणे फुडें वचूंक आणि मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां गोठाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां सांगता जागृत रावपाची गरज आमकां. आनी जागृत रावची गरज कित्याक सांगता आमकां जागृत रावपाक? आमी आतां रातची न्हिदपाची गरज ना, आमी फकत जागृत रावंक जाय. केन्ना केन्ना आमी आयकता की पेंटेकॉस्ट संडे येता, केन्ना कोण लोक मागणी करता, जागृत रावता, आख्खी रातभर मागणी करता. आनी आमी अशेंच करूंक जाय, जागृत रावंक जाय. हेंच की जेजू म्हणटा. भाव भयणींनो, आमकां रातची बरी न्हीद पडोंक जाय म्हणटा आनी दिसाचें आमी काम करूंक जाय, तेंच आमकां सांगता. पूण जेन्ना तो म्हणटा आमी जागृत रावंक जाय, हाचो अर्थ कितें? भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, हो संवसार आमकां कितल्यो तायण्यो दिता. आतां ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, कितल्यो तायण्यो आसात. संवसारान लोक जो जेजूक वळखना, जो जेजूची खबर ना, तांकां केन्नाच देवाचें उतर आयकोंक ना, मागणें करिनात, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. आनी तांकां इतलो मोग आहा ह्या संवसाराचो. इतले आतां इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट आयल्यात, इतली मोटारां आयल्या, इतले दूड येतात तांच्या हातान. आनी आतां तांकां ही आस पडल्या संवसाराची, इतलो मोग आयला संवसाराचो. आनी जेन्ना आमकां मोग संवसाराचो आसा, तेन्ना आमच्यान जेजूचो मोग करूंक जायना. आमच्यान जेजूचो मोग करूंक जायना. कित्याक आमचो मोग जाला संवसाराचो. आमी ह्या संवसाराच्या मोगान पडल्या. देखून भाव भयणींनो, आयज जेजू आमकां सांगता की ताजो येवपाचो वेळ जाला. आनी जेन्ना ताजो येवपाचो वेळ जाला, जो लोक ताजेर भावार दवरता ताणें कितें करूंक जाय? ताणें तयारी करूंक जाय. तयारी कसली? आपल्या आत्म्याची, मनाच्या लडसुणीची. आनी एके भाशेन जेन्ना आमी हें जिवीत जेजूचे उतरा प्रमाणे आमी जियेता, तेन्ना आमी फकत आमचे पासत जियेना, आमी जेजू पासत जियेता. आनी जो लोक आजून जेजूक वळखना, तांकां ही शिकोवन दिवपाक आमी वावुरता. भाव भयणींनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, ताचेर नियाळ करता, जेजू आमकां सांगता की तो येवपाचो आसा. आनी तो येवच्या आदीं खूब घडण्यो घडपाच्यो आसात ह्या संवसारान. तो म्हणटा ज्यो घडण्यो घडटल्यो, अकस्मात लोकांक खूब भिरांत आसतली. भाव भयणींनो, तो म्हणटा आख्खे पृथ्वीर असलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. आख्खे पृथ्वीर असलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. आनी लिवच्यो आसात त्यो घडण्यो मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. भाव भयणींनो, कित्याक आमकां जागृत रावंक जाय? कित्याक आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय? कित्याक जेजू येवच्या पयलीं खूब भिरांतीच्यो वस्तू घडच्यो आहात. आमी ह्या दिसांनी जेन्ना शिवर्तमान आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार, ताचेर नियाळ केला जाल्यार आमी आयकतले की जेजू म्हणटा खूब असल्यो भिरांतीच्यो घडण्यो आसात. आनी भाव भयणींनो, आमी जी जेजूचेर भावार दवरता, आमी जेजूच्या उतरान रिगून आसा, आमी जेजूचे फाटलावजार म्हणून आमी ताचें उतर पाळटा. हें उतर पाडून आमी हें क्रिस्ती जिवीत जियेता. आतां आमी क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता. ही बरी खबर सांगून आमी आमची आनी दुसऱ्यांची तयारी करता. तेन्ना भाव भयणींनो, खेरीत भाशेन जेजू केन्ना येत जाल्यार, कित्याक ताणें सांगून येवचो ना, तो चोरा भाशेन येवपाचो आसा. पूण जेन्ना तो येतलो,
आमी तयार आसतले ताका येवकार दिवपाक, आमी तयार आसतले ताका मेळपाक, आनी आमी तयार आसतले सासणाचें सूख ताजे बरोबर जियोवपाक. कित्याक भाव भयणानो, जेन्ना जेजू येतलो तो एके भाशेन शांतीचो आनी एक मोगाचो राजा म्हणून येवचो ना. तो येतलो जोडटी करपाक. जेन्ना तो पयले पाट येयलो, आतां आमी परब करपाची आहा नातालांची परब म्हणजे कितें, जेजूचो पयले पाट येता संवसारान. आनी जेन्ना तो पयले पाट येयलो संवसारान, तो एका बालका रुपान येयलो, आंकवार मनच्या कुसव्यान जल्मलो आनी आतां 30 वर्सां जावन ताणें आमकां शिकवण दिली. तो आमचे पासत मेलो, तो पुनून जिवन जालो, आतां परतून स्वर्गाच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आतां परतून येवपाचो. हें आमी जेन्ना सतमंतां म्हणटात, आमी म्हणटा की तो जेजू परतून येतलो म्हणून. आनी जेजू परतून येतलो जाल्यार कित्याक येतलो? आमी बिश्टी हांगा बसन जाल्या आमी कांय करिनासतना, आमी भावार्थ धरिनासतना आमकां कसलो फायदो आसतलो? ना भाव भयणीनो. धर्म केलो, बिश्टें मागणें केलें, आमकां कसलो फायदो जातलो? ना, जावचो ना. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, खेरीत भाशेन हें उतर आमच्या काळजान रिगून हें क्रिस्ती जिवीत जियेता, आतां हें क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता, तेन्नाच की आमची तयारी बरी जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, जेजू आमकां ही खबर, हें जागृत रावपाचें गरज आमकां फकत भिरांत दवरपाक आनी भिरांतीन आमी तयारी करपाक हें म्हणिना. तो म्हणटा, खरेंच तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार, खरेंच तुमी तयारी करतात जाल्यार तुमकां कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक जेन्ना हांव येतलो, तुमकां हांव सासणान स्वर्गार व्हरपाक हांव येतलो. आनी भाव भयणीनो, जो लोक तयारी करिना, जो लोक ह्या संवसाराच्या मोगान आसा, ज्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, तांकां तांचें निसणटण जातलें. पूण आमकां जी भावार्थी आसात, आमकां सासणाचें सूख आमी भोगूंक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन आमी ती तयारी करूंक ना जाल्यार, फकत आमी नातालाची तयारी, फकत आमी जें खाण करूंक जाय तें, जें आमचें पोटाचें करूंक जाय तें, ताची तयारी आमची केल्या जाल्यार, आनी खरें आमी आमच्या आत्म्याची, आमच्या मनाच्या नोर्सुनीची ती तयारी करूंक ना जाल्यार, आयज आमी एक खेरीत भाशेन देवाचें बोगसणें मागुया, आमचे मनाची नोर्सुनी करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावन आमी ही तयारी करून हें नाताल आनी ताचे फुडें जेजूच्या परतून येवपाची वाट पळोवन आमी तयारी करून ताका आमी येवकार दिवपाक तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरान जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.